This is regarding criminal complaints to be filed against MVR Infra for negligence leading to death of Sri Swapnil Singalkar. जाणा आसता तुम्ही 4 तारखेचो इन्सिडंट जाला तो एक अनएक्सपेक्टेड एंड अनहॉरेबल इन्सिडंट. अनएक्सपेक्टेड म्हटल्यार कित्याक लागून देर आर मेनी पीपल आर ट्रॅव्हलिंग आनी तेंच्यांनी जी कन्स्ट्रक्शन सायट करतना तेंच्यांनी जे नॉर्म्स फॉलो करता ते करूंक ना तेंच्यांनी. एटलीस्ट 3 मीटर सफिशियंट प्लेस लोकांक ट्रॅव्हलिंग करपाक जावपा ते करूंक ना. आनी दे आर ऑपरेटींग सांजची सुद्दां जाय तेन्ना ते ऑपरेटिंगाक तेंचो सुपरवायझर ना, तेंचे ट्राफिकाचेर कंट्रोल कांय ना आनी लोकांची गाडी अशें रफली वयता. एक स्कूटरवाल्यांक तर वचूंक शकना कित्याक लॉट ऑफ डस्ट आसा, लोकांक बायलांक बियलांक त्रास जाता आनी इम्बॅलन्स जाता, लोक पडटा, कोण मागीर ते सायडींतल्यान लागतो पडटा. बट इन्सिडंट एक असो जाला की काल तेचे डेथ जाल्या आनी तो एक भुरगो बरो भुरगो आनी मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो चड्यार रावता, तो कॉलनीन रावतालो आनी तेजे आमी मरणाक काल गेले जाल्यार पयलें जाल्यार एक भुरगो, एक सायलंट भुरगो, कोणाक तेका निजगतीक ना आनी तेका सगळे बरें मानताले आनी ही वॉज इन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट प्लस ही वॉज इन नाटकान स्क्रिप्ट करपी, मागीर तेंच्या वांगडा रावपी, तेंच्या वांगडा आपली फॅमिली आनी आपल्या वांगडा रावपी दुसऱ्याच्या हितून वचपी न्हू. असलो भुरग्याक हें जाल्यार म्हण तेका लोक सगळे बेजार जाल्ले आसा. म्हण लोकांनी तेचेर एक कंप्लेंट केल्या. तेचेर आमी अशें दिसून येता की मेन बीग फीश इज गेटींग स्केप आनी स्मॉल फीश आर गेटींग इन तांकां धरलेले आसा. म्हणून तेज्या खातीर आमी स्पेशल एक कंप्लेंट फायल केल्या आनी तेतून आमी क्रिमिनल ऑफेन्स व्हायोलेशन कमिटेड सेक्शन 3048 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजन्स इंडियन पेनल कोडाचेर केल्ले आसा. प्लस सेक्शन 337 338 कॉजिंग हर्ट गिवन हर्ट बाय एन एक्ट इंडल्जिंग द लायफ इन पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर सेक्शन 287 नेग्लिजन्स कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ मशिनरी फॅक्टरी एक्टाचेर केल्ल्या बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन 1996 फेलियर टू इन्श्योर वर्कर्स सेफ्टी आनी तेचेर आमी FIR टू बी फायल ऑन MVR Infra who is responsible for this criminal negligence leading to death of this young boy. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर ॲक्च्युली निघली झाला. लास्ट टायम तेचेर एक इश्यू जाल्लो आनी तेणी ते नाफ्ताचो इश्यू जाल्लो, ती पायपलायन फोडली तेन्ना एक बरो हें जालें तेचेर कंप्लेंट, पण तेचेर कंप्लेंट फायल करूंक ना. सो ही इज बीन गेटींग स्केप. आय डोंट नो तेचे इन्फ्लुयन्स कशें आहा ते, पण आतां सुद्दां तेचेर केस रजिस्टर एक्च्युली जावंक जाय. पण ते दोगोन वॉज ऑपरेटींग ते हें ऑल तेका तेचेर हें केला दिसता. पण आय डोंट थिंक इट शूड बी ऑन कॉन्ट्रॅक्टराचेर केस फायल जावंक जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. मुंगा ब्लॉकान अलॉंग विथ अवर ब्लॉकांनी आमी तेका आमच्या PIक दिल्ली आसा. PIन सांगलें आपूण लूक इन टू दॅट मॅटर. जे सेक्शन बी तुमी ऑलरेडी लायिल्ले आसा तेचेर आमी पळयतले आनी वील टेक पॉजिबल तेचेर कशें ते FIR रजिस्टर करतले म्हटल्यार. अदरवायज वील गो टू द हायर ऑथॉरिटीज आनी वील सी दॅट जस्टीस वील बी गिवन टू दीस फॅमिली. अशे खुबशे इन्सिडंट आमी पळयला जिंगासर खंय तरी दिसून येता की वास्को पुलीस एक्ट करिना म्हणून खंय तरी आयज काँग्रेस पार्टीक मध्यस्थी करपा पडली अशें तुमकां दिसता? ना, आमी पळयता एवरीबडी बीन सायलेंट, कोण तरी फुडें सरना म्हणून वी डिसायडेड एटलीस्ट वी मस्ट एक्ट नाव आनी मी डिसिजन घेतला की वी वील वर्क फॉर सच कायंड ऑफ जर क्रिमिनल ऑफेन्स जाता इन दीस वी आर ऑल्सो टेकिंग द इश्यू ऑफ कोल दॅट स्टार्टेड. वी आर आमी एक कलेक्टराक आयजूच हें दिला, मेमोरंडम दिला हाव इट इज इफेक्टिंग. पयलीं मेन इश्यू लोक विसरता आनी अननेसेसरी भलतेच इश्यू घेता आनी आमी लोकांक अपील करता की पीपल मस्ट कम आउट. पीपलान उबी रावंक जायना. लोक तुमची जस्टीस जाल्यार तुमी भायर सरोंक जाय, अदरवायज तुमी विक्टिमायज जातले आनी तुमकां मागीर कांयच मेळचें ना. सो वी डिसायडेड टू गो अलॉंग विथ दीस कित्याक आमी ते पळयता की देर इज नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ आतां आय थिंक ऑल्सो देर इज हायकोर्टान तांकां हें दिल्लें आसा की 2 वीक्स रिप्लाय मागलेलो आसा दिवपाक आनी तेच्या मागीर जाल्यार एटलीस्ट तेंच्यांनी जे नॉर्म्स आसा, सुप्रीम कोर्टाचे जे नॉर्म्स आसा फॉर ते तेंच्यांनी फॉलो करूंक जाय. ट्राफीक रूल्स सारके करूंक जाय. स्प्रिंग ऑफ वॉटर डस्ट जाता आनी बारीक बारीक लोकांक स्कूटरी मोटरसायकलींक त्रास जाता ते कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार आमी ते एज्युकेशन चालू करतात. डेफिनेटली कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं बिकॉज ही इज द मेन कल्प्रीट. तेच्या अंडर बाकीचें काम करता, हाव यू कॅन लिव इन. तेका कांय पळय म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर इज हियर वीज तो आनी खंय खंय भोंवत आसता आसतलो. तेका कंट्रोलूच ना. यू कॅन गो आनी सी द सायड हाव इट इज वर्किंग. सेफ्टी ना, बाकीच्या लोकांची सेफ्टी ना त्या सायडीचेर. सो इट इज ऑलरेडी रिटन इन दॅट PI वाचले तेणी PI तिथे ऑलरेडी आमी बरयला की कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR फायल करता. एज पर सेक्शन तेणी वाचलं PN सांगल्यार वी टेक नेसेसरी एक्शन आनी वील सी दॅट जस्टीस वील क्रिएट. ह्या हितून आमच्या गोंयच्या हितून स्टेटीन जस्टीस मेळपाक गरज आसा. खुबश्या लोकांक जस्टीस मेळना. तेज्या खातीर एक चळवळ सुरू जातली अशें दिसता म्हाका.